आयची अपडेट दिता आसतना गेले 2-4 दीस बरो नेटान पावस येयलो आनी त्या पावसान खूब कडेन शेतांनी मागीर रस्त्यार बिस्त्यार उदक भरलें आनी त्या हेतून शेतांनी खूब कडेन उदक भरलें। चडसो टोकरचो बोस्तोड्या गिरी सुकूर सालय ह्या लोकांक शेतकऱ्यांक खूब त्रास जालो आनी तेंचे शेतांनी उदक भरलें तांकां शेतां करूंक मेळना। हेचो हे म्हणजे लास्ट टायम पासून परवडचो आमदार रोहन खंवटे आनी सालिगांवचो आमदार जे साळगांवकर हे दोगूय येयले आनी जे हायवेचे रोडाचें काम जे चालू आसा ग्रीन पार्क ते बोस्तोड्या मेरेन जे काम चालू आसा आनी ब्रिजांचें काम चालू आसा त्या हितून ब्रिजाचें काम करतना आसतना जे नाले आसात जे न्हंय आहात त्या न्हंयेचे सगळी माती बिती भराव जाला आनी ताका लागून ते सगळें उदक फ्लो जायना आनी ते चॉकअप जाला आनी ते सगळे शेतांनी वयता आनी त्या खातीर शेतकऱ्यांक शेतां करूंक मेळना। लास्ट टायमूय तेंच्यानी सांगलें आनी अवनूय ते कांयच जालें ना, अवनूय बीन परत तेच जालें। ताका लागून आयज रोहन खंवटे शेतकऱ्यांक घेवन जे तारी कडेन पुलाचें काम आसा थंयसर येयलो आनी तेणी ते जे पुलाचें काम PWDचे इंजिनियर आसतले ते जे रोडाच्या कामाचे इंजिनियर बाय तांकां येवन त्यांनी जाप केला आनी हे जेन्ना ते सांगतना आमी तूं खूब खोलायला पूण तरी वचना तरी आसतना तेंच्यांनी एकल्या शेतकऱ्याक देंवयलो आनी तेणी पयलें जाल्यार 2-3 फुटूच कितले इतले माती सगळी साचलेली आसा। तेन्ना रोहन खंवटेन परत तांकां 8 दिसांचे हे दिला, सरकाराकूय इशारो दिला की जर 7 दिसां भितर जर ती माती बी क्लियर करून जर आमकां शेतां करूंक मेळना जाल्यार आमी खर आंदोलन करतले असो इशारो दिला। दुसरी गजाल जे फाल्यां जे क्रांती दिन 18 जून आसा पळय त्या मुहूर्ताचेर थिवी मतदारसंघा खातीर हे नवीन पुलीस स्टेशन तेचें इनॉग्रेशन जातलें। CM चीफ गेस्ट आसतलो। म्हापसा जे पुलीस स्टेशनाच्या एरियेक जी एरिया खूब जाताली आनी म्हणजे म्हापसाच्या पुलीस स्टेशनाचेर म्हणजे सगळी ती म्हापसा हळदोण्या मागीर शिवोलेचो कांय भाग मागीर थिवी म्हणजे एरिया खूब जाताली। त्या खातीर म्हणजे प्रस्ताव आसलो की थिवी मतदारसंघा खातीर नवीन पुलीस स्टेशन आसलें त्या हेतून फाल्यां त्या पुलीस स्टेशनाचें उद्घाटन जातलें। आयज आमदार निळकंठ हळर्णकर यांनी थंय वचून सगळे जी म्हणजे जे कितें तयारी ही चालू आहा तेचो आढावो घेतलो। तिसरी गजाल म्हळ्यार जे सगळे पावसाक लागून सगळे कडेन वचत थंयसर रस्त्यांक खड्डे पडल्या, पावस पडलो आनी जे हॉट मिक्सिंग बी सगळो खूब कडेन करपाचें उरलें। तेतून आयज PWD मिनिस्टर दीपक पावसकार हो कलंगूट मतदारसंघान कार्यक्रमाक मायकल जे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कार्यक्रम आसलो त्या कार्यक्रमाक थंयसर पत्रकारांनी ताका विचारलें जे रस्त्यांची कामां आहा ती केन्ना जातली, थोडी फार म्हणजे नोव्हेंबर मेरेन जातली, कांय गोश्टी मेन पावर कामगार ना मागीर आनी कितें म्हणजे त्या खातीर ती कामां जे उरल्या आपूण ते हें करता म्हणटा खूब कडलें। तशेंच म्हापशेचे सिवरेजचो एक प्रश्न आसा तो ताका विचारलो तेन्ना तेणें सांगला तो नोव्हेंबर मेरेन ते सिवरेजचो जे कितें उरलेलें काम आसा तें सगळें क्लियर जातलें म्हणून। ही आसली आयची म्हापशाच्यान अपडेट।